नमस्कार, पळया प्रुडंट खबरो. मुख्यमंत्री पार्सेकरान डिक्लेअर केलो रिटायरमेंट प्लान. आमदारकेचो फुडलो टर्म करून रिटायर. पार्सेकराचे वक्तव्य. मंच म्हणटा लोक ह्याच टर्माक रिटायर करतले. ₹1.5 लाख पोस्ट ऑफिसांक कॅश, डेबिट कार्ड, रेल्वे बुकिंग, स्मार्टफोन ट्रान्झॅक्शनांचेर सर्व्हिस चार्ज काढलो. मुख्यमंत्री म्हणटा 500च्यो नोटी मातश्यो जाय आशिल्ल्यो. काँग्रेसीचे 40 मतदारसंघांनी कॅन्डिडेट. युती जायत आनी काँग्रेस तिकेट मागची म्हणटा दिग्विजय सिंग. वेलिंगकराड राजकीय कारस्थानावेल्यान मंच आक्रमक. पर्रीकारान आनी सरकारान विद्या प्रबोधिनीत मेतेर जावचे न्ही. परिणाम वायट. मंचाची शिटकावणी. आनी ब्रेस्तारा FC गोवाची एथलेटिको कोलकाता आड डू ऑर डाय गेम. उरिल्ल्यो 3 गेमी जिखल्यारूच सेमीफायनलीत. जिकोची फुल टीम ग्रावंडार देवंक फिट. मुख्यमंत्री पार्सेकरान ताचो रिटायरमेंट प्लान डिक्लेअर केलो. आमदारकेचो फुडलो टर्म करून रिटायर जाता म्हणटा पणजे एक कार्यावळीत उलयलो. इलेक्शना पयलीं सरकाराचो रिक्रुटमेंट बंद करपाचो निर्णय खंय धाडसी. ते भायर 7व्या वेतन आयोगाचो भार पडपाचो आसा. मंच म्हणटा पार्सेकराक नाय जाल्यार लोक ह्या फेब्रुवारांत रिटायर करपाचेच आसात. गोवा सुरक्षा मंच म्हणटा जॉब विकूंक मेळना म्हूण रिक्रुटमेंट बंद केला. जे दुसऱ्यांक शेअर करी सारखे गजाली कितल्योश्योच आमी शिकत आसता. हांव 2 वर्सां पयलीं हाडलो आनी म्हाका ह्या खुर्चेर बसयलो. हांव बसूंक ना. पूण 2 वर्सांत हांव इतल्यो गजाली शिकलो. हांव बरोवंक लागलो जाल्यार म्हाका हें सोडचें पडटलें. पूण केन्ना तरी म्हाका हें आटपतलें. जेन्ना आटपतलें म्हणजे खूब काळ आनी 5 वर्सां रावतलें. एक 5 वर्सां करप म्हणून म्हाका दिसता अशा प्रकारचो निवडणुकीक वता आसतना निर्णय घेणारे हे पयलेच सरकार. कोणूच निवडणुकीक वता आसतना कितल्यो आनीक 2 मेळटात, आनीक 3 मेळटात, आनीक 4 मेळटात, नवीन नोकऱ्यो क्रिएशनाक शक्य आसा काय, खंय लॅप्स जाल्ल्यो जित्यो जातल्यो काय, असो प्रयत्न करणारी सरकारां आसतात. जितून तांकां दिसता की हातूंतसून आमी खूब जाणांक समाधानी करता म्हणून. पूण भितर धोकोय आसता की निमण्या वेळार केल्ली भरतेन काही त्रुटी उरूं शकतात, चुकाय उरूं शकतात. भरती खोगीर जावं शकता काही वेळार. म्हणजे हांवें अंदू प्रायोगीक तत्वाचेर 3 म्हयने पयलीं बंद उडयली. हांव तर अशें मत आसा की ती 5-6 म्हयने पयलीं बंदच आसची इलेक्शना पयलीं. 7th pay commission is not the reason. नाही, त्या सर्क्युलरान क्लियर कट म्हटलां न्ही. क्लियर कट म्हटलां न्ही. ही तात्वीक. पूण 7th पे दिता आसतना म्हणजे 7th पे त्यामुळे म्हज्या समोर नजरे समोर ये गव्हर्मेंट सर्वंट आणि गव्हर्मेंट सर्वंट जे 55,000 सरकारी कर्मचारी आसात. पूण जेन्ना ते घेवन बसता तेन्ना लक्षांत येता ते इट इज जस्ट नॉट द गव्हर्मेंट सर्वंट हू आर वर्किंग. पूण जे गव्हर्मेंट सर्वंट रिटायर जाले तांकांय बेनिफीट वता. सादारणपणे 1,10,000 लोकां पर्यंत तो बेनिफीट वता. त्यामुळे आय हॅव टू एक्सप्लोर द म्हाका अंदाज घेवंक जाय कितलो पयसो लागतलो, एडिशनल कितलो लागतलो. आनी त्यामुळे 7th पे इम्प्लिमेंट करपाचें आमी सादारणपणे ठरयलां. येता त्या शुक्रार दीस हाचे कडेन कॅबिनेटाक येतलो तो विशय. त्यामुळे कॅबिनेटाक येतकीर ताचो निर्णय घेतलो फुडें कळटलो. फक्त जॉबाचेर नवे कामांचेर टेंडर बी काडपाक? नो, कामाचेर कांय ना. विकासाची कामां तर नात ना. हांवें ना कामाचेर जी कामां उधळपट्टी आसा तेचेर हांव मातसो पर्टिक्युलर आसता. फायनान्साक लागून म्हजे कडेन फायल येताच. हांव विशेश करून गटारां, रिटेनिंग वॉल्स बीन ही आय डोंट एनकरेज. जॉबांच्या निर्णयान सगळे आमदार बी सपोर्ट करता काय? सपोर्टाचो प्रश्नच ना.
सपोर्ट हांव म्हज्या आमदारांक बऱ्या पद्दतीन कन्विन्स करूं शकता आनी मंत्र्यांकूय कन्विन्स करूं शकता. राज्याच्या हिताच्या दृश्टीन घेतलेलो हो निर्णय आसा. भारतीय भाषा सुरक्षा मंच म्हणटा मुख्यमंत्र्याक लोकांचें शिनाल कळना, नाय जाल्यार लोक पार्सेकाराक येता ते फेब्रुवारीत रिटायर करपाचेच आसात. ही नाटकां तांकां नाटकां करपाची संवय तरेची नाटकां आपूण फट सांगता हें लोकांक कळटलें अशें तांकां कळना. तांकां दिसता लोक फटवतात म्हणून सगळे. म्हणटकच हीच भाशा उलोवप की म्हाका राजकारणांत व्हडलोसो रस ना, हांव आनी 5 वर्सांनी घरा बसतलो. घरा बसपाचीच जर कोणाक इच्छा आसा तर आजच वचून बसूंक जाता. पूण बेगिनात बेगीन ऑपॉर्च्युनिटी आसा ती फेब्रुवारी 2017 तेन्ना आमी चीफ मिनिस्टराची इच्छा पूर्ण करया. सरकारान रिक्रुटमेंट बंद केला ताचेर गोवा सुरक्षा मंचाक दुबाव. मंच म्हणटा डिमॉनिटायझेशनाक लागून जॉब विकूंक मेळना म्हूण रिक्रुटमेंट बंद केला. म्हयन्या पासून 7व्या वेतन आयोगाची गजाल उलयली वता. तेज्या खातीर पयशांची तरतूद जी आसा ती वेवस्थीत तेजो प्लॅनिंग आनी नियोजनबद्ध प्लॅनिंग करून ही पयशांची तरतूद खरें म्हणल्यार भाजप सरकारान करपाक जाय आसली. पण आमकां सगळ्यांक खबर आसा भाजप सरकार हे नियोजन शुन्य सरकार आसा. आनी त्यामुळे जो पर्यंत एखाद्या प्रश्नाचेर आंदोलन जायना, जो पर्यंत एका प्रश्नाचेर लोक डिमांड करिना, रस्त्यार उतरना, तो पर्यंत भाजप सरकार जें आसा तें जागे जायना. आनी कदाचित म्हाका दिसता भाजप सरकाराक अशी ह्या तरणाट्यांक शिटकावणी दिवची पडटा की तुमचो प्रश्न जर सुटपाक जाय जाल्यार तुमी आंदोलन करा म्हणून. आनी म्हणून हांव ह्या सगळे 2000 तरणाटे जे आसा तांकां आव्हान करता की तुमी सुद्दां रस्त्यार उतरा आनी स्थगीत जाल्ली नोकर भरतीची प्रक्रिया जी आहा ती सरकाराक परत चालू करपाक बाध्य करात. मोदी सरकारान ह्यो 500 आनी 1000च्यो नोटो ज्यो आसा ते नोटोचेर बंदी हाडल्या कारणान हो जो एक कॅन्डिडेट आनी मंत्र्यां मदीं जो वेव्हार जाल्लो पयशांचो, त्या पयशांची देवाण घेवाण करपा खातीर नवे नोटो नासल्या कारणान ही गैरसोय जाल्ली आसा ह्या मंत्र्यांची आनी आमदारांची. आनी म्हणून तेंच्यांनी ह्या नोकर भरतीचेर स्थगिती हाडलेली आसा. हांव ह्या सगळ्या तरणाट्यांक आव्हान करता की तुमच्या आवय बापायन जोडलेले कश्टाचे पयशे दिवन ह्यो नोकऱ्यो विकत्यो घेवं नाका. कारण हे सरकार जे आतां 12च्या भावान वचपाचेंच आसा. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. करन्सी शॉर्टेज आशिल्ल्यान कॅशलेस ट्रान्झॅक्शनांक उर्बा दिवंक डेबिट कार्डाचेर सर्व्हिस चार्ज सरकारान काडला. ई वॉलेट, रुपे कार्ड, रेल्वे ऑनलायन तिकेटींग आनी स्मार्टफोनाचेर डिजिटल ट्रान्झॅक्शनाक 31 डिसेंबर मेरेन सर्व्हिस चार्जाची सूट दिल्या. मुख्यमंत्री पार्सेकार म्हणटा 500च्यो नोटी मातच्यो पयलीं येवंक जाय आशिल्ल्यो. आपाचो ऑस्कर म्हणटा डिमॉनिटायझेशन बरेंच, मात एन्फोर्समेंटात चुको जाल्यात. The new denomination notes, 2000 rupee and 500 rupee notes are also being made available, have been made available in 1.55 lakh, 1,55,000 post offices across the country to disburse cash to especially the rural people. NABARD has sanctioned a special limit of 21,000 crores of rupees to be sanctioned to the district central cooperative banks. The public sector banks and some of the private sector banks, we have been talking to the private sector banks and some of the service providers who provide the switching services. They have agreed to waive the charges, the service charges on the use of debit cards up to 31st December 2016. In other words, what you call the MDR charges on use of debit cards, that is RuPay cards, it was already done. Now on debit cards, the charges being levied by the banks and by the switching charges would stand completely waived. तांकां पडिल्ल्यान दिसाचें सपन रातीचें बसून न्ही. वातावरण पळयल्यार कळटा न्ही. प्रेस मिडिया वाचत जाल्यार कळटा कितें परिस्थिती आसा ती. ज्या देशांत 70 लोकांक जीव बोगडावचो पडटा, ज्या देशांत हजारांनी लोकांक रांगेंत रावचें पडटा, ज्या देशांत सिनियर सिटिझनांक पसून पर्व नासतना ताटकळत रावचें पडटा, त्या देशांत कोणें उमेद दाखयली? 2000ची मोड हो मोठो प्रश्न. 500च्यो नोटी उणे जाल्ल्यान प्लॅनिंग मातशें गडबडलां म्हूण मुख्यमंत्री पार्सेकार उलयलो. 2000च्यो जाय तितल्यो नोटी आसात, पूण 2000ची घेवन गेलो जाल्यार दुकानदारा कडल्यान 2000चे माल घेवचो पडटा.
त्यामुळे 2000ची ही थोडी म्हणजे हे प्रॅक्टिकल प्रॉब्लेम हो पयलीं 2000 छापतना लक्षात आयलो नासतलो 2000च्या ऐवजी 500 छापले जाल्यार जास्त बरें जावपाचें पूण म्हज्या अंदाजान फुडल्या 1-2-3 दिसांत 500 हांगा पावतले. एके वटेन आपाचो अरविंद केजरीवाल निर्णय फाटी घेवचो म्हूण नेट लायता. ताचे नदरेन डिमॉनिटायझेशन हे मोठे स्कॅम. मात ऑस्कर म्हणटात निर्णय बऱ्याचोच. एन्फोर्समेंट सारको जाल्लो ना. There are certain things that have happened because of the demonetization which may be good for the country. I will say that, even as an Aam Aadmi Party leader. Number one is that it has taken care of the counterfeit currency in a big way. It has almost to a great extent choked off terror funding. So that is something that is, I don't know, the benefits of that is going to be huge for the country. And the third, maybe people of huge hoards of cash. जे पॉलिटिशियन जे आसात पळय ते बिल्डर लॉबी जे आसा ते कोट्यांनी जे पैसे आसा पळय तांकां आतां खबर ना ते पैसे खंय घालपाचे पळय. सो देर हॅज बीन अ डेफिनेट हिट एंड इन दोज मॅनर्स देर हॅज बीन सम काइंड ऑफ बेनिफिट ऑफ द डिमॉनिटायझेशन. बट व्हॉट आय थिंक हॅज बीन डिझास्ट्रस इवन बाय द बीजेपी स्टँडर्ड्स इज द इम्प्लिमेंटेशन एंड द रोल आउट ऑफ दिस डिमॉनिटायझेशन. डिमॉनिटायझेशनाच्या सिक्रसीचेर काँग्रेसीन दुबाव उक्तायला. The Prime Minister had said that we will bring the black money from outside. Here the money has gone out of the country. Would the Prime Minister and Government of India and the Governor Reserve Bank of India please give us the names of all those people who have remitted 30,000 crores in a year from India abroad? Then also in the last 1 year, the deposits in the banks have also increased in the last 2 months and have touched a figure of 100,000 crore, 1 lakh crore in a month. So secrecy was not there and enough currency to replace the 86% currency was not there. So it is both utter failure of governance and some people were informed in advance. काँग्रेस NSUI चे फुडारी राज्यपालाक मेळ्ळे. We met the representative of the governor, Shilpa Shindeji. She is the IAS officer. NSUI has expressed its concern and the anger that is coming from student community and from people across the country on the way the implementation of demonetization has happened, and we raised certain questions as to who is responsible for the death of people during this 15 periods of time, who have been wanting and who have been standing in queues and wanting to withdraw their own money. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. घेऊया एक ब्रेक.